फातोर्डा पोलिसांनी शेनवारा सकाळी बोर्डा नागेश गार्डन वाठारात सापळो रचून दवरलेच्या 25 पिरायेच्या तन्वीर मुल्ला या तरणाट्याक ताब्यात घेतला। या दुबावित आरोपी कडल्यान 90,000 रुपयाचो 900 ग्राम गांजो जप्त केलो। या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। फातोर्डा पुलिसांक एक रिलायबल सोर्सा कडल्यान एक इन्फॉर्मेशन आयलें की एक सस्पेक्ट कॉन्ट्राबँड मटेरियल घेवन नागेश गार्डना कडेन येवपा आसा आनी तो गिरायकाक दिवपाक येवपा आसा। सस्पेक्टेड आपल्या म्हणजे कस्टमराक ते विकपाक येवपा आसा। त्या प्रमाणे तांणी थंय सापळो लायलो। नागेश गार्डन जे बोड्ड्या मोती दोंगरार वचलें आसा तांणी थंय सकयल सापळो आपले लायलो सारको आनी सगळे वटेच्यान पुलीस केले। आनी बरोबर सकाळीं जेन्ना तो भुरगो थंय आयलो तेन्ना ताका ताणें डिटेन केलो। ताजी जेन्ना तपास केलो तेन्ना ताजे कडेन 900 ग्राम गांजा तांकां सापडलो, जाचो वॅल्यू 90,000 इतलो आसा। आनीक हे भुरग्याचें नांव आसा तन्वीर मुल्ला, हो रेजिडेंट ऑफ दवर्ली। ताजे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी ताका रिक्स अटक केल्ली आसा। ताका आतां कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले रिमांडा खातीर आनी ताजी चवकशी करतले। कोणाक दिवपाक आयिल्लो तो अजून कळना, पूण गिरायक थंय पावचे पयलींच ताका अटक केली आनी ताका जें अटक केली म्हणून मुखारले गिरायकाक जेन्ना दिसलें, जेन्ना पुलिसांची वर्दळ जाली तेन्ना ते गिरायक थंयच्यान जावन गेले अशें हें आसा। पूण ताजो डिटेल इन्क्वायरी आतां चालू जाता। ताजो मोबायल सगळो सोदपाचो प्रयत्न चालू जाला। म्हणजे मोबायला वयल्यान कितें क्लू मेळटात, मेसेजी वॉट्सॅप हे सगळे पुलीस चॅक करतात, तशी आमकां पुलीस सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळ्ळा। ही सगळी कारवाय जी आसा ती SP सावथा अंडर फातोर्डेचे पुलीस इन्स्पेक्टर जितेंद्र नायक हांणी केल्ली आसा। म्हणटकच ती खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव म्हणटां।